मायनिंगान काल तांचे तोंडार एक फापट पडलो. फापट कितें की बेसिक प्रिन्सिपल जो आसता की अपील जो करप आसता वो जुईज आसतना त्याच बेंची फुडें अपील करप आसता. जुईज रिटायर जावन हे सुशेगाद न्हिदून उठून 600 दिसांनी अपील जो घालो. आमची जी 3 मेंबर कमिटी आशिल्ली तातूंत हांव आशिल्लो, फ्रांसीस डिसोजा आशिल्लो आनी ढवळीकर आशिल्लो. तेन्ना एक वरिश्ठ एडवोकेटान देशांतलो टॉप एडवोकेट जो हू इज बेस्ड आउटसायड द कंट्री ताणें एडवायस दिल्लें की अपीलाक चान्सूच ना. जावन पसून प्रमोद सावंतान बोल छोप केलो मायनिंग डिपार्टमेंटान की अपील आहा. त्या अपीलान ताका काल दिल्ली आसतना प्रधानमंत्र्याक मेळटना थंय तोंडार धापट दिल्या सुप्रीम कोर्टान. हे सेकंड टायम सुप्रीम कोर्टान तोंडार धापट दिला. म्युन्सिपालिटीच्या इलेक्शनानूय दिले, आतां परते दिता. हाजेर कितें दिसता बेसिक प्रिन्सिपल हांकां एडवायस कोण करता तांचे भांगरणे एडवोकेट कोण पोजिशनाक घेवन बसले आसतले. खंयचोय एडवोकेट बेसिक तकली दिवंक शकता की जेन्ना न्यूजूच ना तेन्ना तुज्या आनी अपील कसो तुजो कन्सिडर करता. प्राणी अपील घालप हें जालें तुजें मायनिंग. दुसरें म्हादयची केस काळ येवपाची अशीच पोस्टपोन जाल्या. मुख्यमंत्री प्रधानमंत्र्याक मेळ्ळा, म्हादयचेर उलयला क्वेश्चन आहा, गोंयचे जनतेक ताणें सांगपाची गरज ना. तिसरें म्हणटा तें स्टेट ऑफ फायनान्सीस ह्या मनी. आज पयसो सरकारा कडेन कांयच ना. सरकारच सांगता की आमी कंगाल जाल्ले आहात आनी हाजे खातीर गोंय ताणें पावणेर करता. सो अशे टायमार जेन्ना पुरुशाची लॉबी, जेन्ना इल्लिगल मायनिंग ट्रिपी मेजपाक मुखेलमंत्र्याक चड फोकस आहा. हो सरकार केन्नाच लिगल मायनिंग सुरवात करपाक इंट्रस्ट नाशिल्लोच ना. तांकां आशिल्लो इल्लिगल मायनिंगाच्यो ट्रिपी मेजपाचो मेन हावेस हो आज एक्सपोज जाल्लो आहा. जें कितें मायनिंग म्हणून जें ट्रान्सपोर्टेशन चलता ड्युटी पेड ओवर, हे ड्युटी पेड ओवराचें ट्रान्सपोर्टेशन न्ही, हें फ्रेश एक्सकवेशन चालू आहा. आनी तातूंत हे सगळे सरकारचे मंत्री आनी मुखेलमंत्री पार्टनर आहा. हे हांव एक्सपोज करतलो सगळी.